चली भाव भयणी फुलांचो वास दिवन तांकां मोगाचो येवकार दितात. इगोजेन भितर सरतना आमचे तिरावणी संस्कार घेतली भुरगीं एंट्रन्साच्या दोनूय बाजूक हात जोडून उबी रावन तांकां येवकार दितली. आमी सगळीं उबी रावन आमच्या गवळी बापाक येवकार दिवया. गीत गावन मोगाट गुरू बऱ्या गवळ्या W17. केलं की प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज पवित्र सोबा 25 तरणाट्या पासत खुशालकायेन भरून बापाक दिनवासता. फावो ती तयारी केल्या उपरांत आमचे फिरगोजेची 25 तरणाटी तिरावणेचो संस्कार घेवंक हाजीर जाल्यात. आमी सोगलीं तांचे पासत मागुया. आतां आमी सोगलीं उबी रावन आयचे दोबाजीक समारंभणेक सुरवात दिवंक गीत गावुया. मिसाची भेट A18.
येवकार दिवया कालवारी बेट ओरपून प्रवेश करता एक मनान निसान वांटो घेवया कालवारी बेट ओरपून प्रवेश करता एक मनान निसान वांटो घेवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नामी आमेन. शांती तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेजू देवाचो पूत आमचो सोमी आनी दोनी जावनूय ह्या संवसारांत मनशा सोयबान आयलो आनी ल्हानवीक जावन जायतो बरो वावर ह्या समाजांत केलो. असलोच बरो वावर आपल्या शिसांनी करूंक ताणें तांचेर पवित्र आत्मो वतलो. आमची भुरगीं त्याच पवित्र आत्म्याचे बोरतेक आशेतात देखून सगळी तयारी करून ह्या तिरावणेच्या संस्काराक तयार जाल्यात. पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ते वरवीं ताची गोठाय घेवन जेजून
केला तें करूंक जेजूची काळजीदार पाटलावदारां जावंक तीं आशेतात. ह्या दोबाजीक समारंभाक असो विशय विचून काडला. पवित्र आत्म्याच्या बोलान जेजूक गोवाय दिवया. तिरावणेचो संस्कार घेतल्या ह्या उमेदवारांनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन जेजूची बरी खबर परगोटपाचे मिसांव आपल्या उतरां कोण्या आनी गुणां वरवीं वेता थंय परगोटूंक तांकां आनी आमकां समेस्तांक त्याच पवित्र आत्म्याची गोटाय आनी बोल ह्या पवित्र मिसा बोलिदानांत मागुया. भाव भयणीनो, इस्कोलपण आमच्या काळसा मनान धरून हे भेटेंत आमी वांटो घेतना जायते फावट आमचे मनीस सोगतायेक लागून पवित्र आत्म्याच्या देण्यांचे गोठायेन आमी जेजूक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान गोवाय दिवंक चुकल्या म्हूण ओळखून हे प्राचीत रितींत वांटो घेवन देवाची काकलूत आमकां मागुया. मोगाळ बापा, ह्या तरणाट्यांक तुजी वळख दिवची जबाबदारी तुवें म्हज्या हातांत घातलोली. पूण जायते पावटी हांव ती जबाबदारी पाळूंक चुकलां. म्हज्या जिवितांत हांवूच पयलीं भावार्थाचो गोवाय जावंक ना. म्हाका बोगूस. मोगाल बापा, पवित्र आत्म्याच्या बोलान जेजूक गोवायकी दिवंक तुवें आमकां आपयल्यात आनी तुजो मोग भुरग्यांच्या काळजांनी घालूंक तांकां आमी तुजे गोवाय जावंक आदार दिवंक आमकां तुवें व्हड जबाबदारी दिल्ली. पूण जायते पावटी हाचें वर्तेपण आमी वळखूंक ना. आमकां बोगोस. मोगाळ बाबा, एक तरणाटो व तरणाटे कशे ह्या संवसारांत जियेतना संवसारी वस्तूंक भुलून फामिलीच्या आनी समाजाच्या जबाबदाऱ्यांचेर आमी विसर घातला. थिरावण्या संस्काराची तयारी चलतना आमी आमचें ध्यान मन ह्या संस्काराचें वर्तेपण समजून आमी वारून चुकल्या. आमकां बोगोस. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Mój matematku, sorgi
आमची काकूतको तू बापाच्या उजव्या पोसलाय आमचे मागणी ऐकून घे मोहिमा देवा सोडी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता Eklos tu povi, eklos tu ispor, eklos tu pormispor. मोहिमा Deva kutsori, ani shanti tacia istra sansari. प्रार्थुया. हे गोडी बोरोगीच रावून आमच्या तोरणाट्या पासत आमचे मागणी कोतकोत्यान चालू दवरुया. कोनवाड्या बापा तुवें बासायलोली बासावणी पाडून तुझ्या पवित्र आत्म्यांक आमच्या तोरणाट्यांचेर तूं धाड आनी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या शिवर्तमाना मनशा मुखार तांणी गोवाय दिवं ताच्या दिरान तांकां बर आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आतां आमी देवाच्या उतराक कान दिवया. आमचे काळीज मन पवित्र आत्म्याक उक्तें करुया. दोन दुताच्या इतिहासांतलें पयलें वाचप. देवान बासायलोलो पवित्र आत्मो शिसांचेर देवून तांकां आपल्या बोळांत गुंतलो म्हूण जेजू तांकां आस्वासन दिता. क्रिस्ताचो आत्मो आमकां जिवाळ करता. जिवीत इतल्यो कोन्यो आदारूंक बळ दिता. आमकां देवाचीं भुरगीं देवाच्यो पूत आनी धुवो करता. हो खास संदेश आमकां बागयोन पावलूच्या बरोवप्यांतल्यान मेळटा. तिसरें वाचप बागयोन जुवांचें शुभ वर्तमान जेजून धाडलोलो शारोती स्वताचो आत्मो जेजूचो गोवाय सोत उक्तें करून आमकां वाट दाखयता. काळीज मन उक्तें करून देवाचें उतर चितान आयकुया. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आपल्या कोश्टा मोन्ना उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन जेजून शिसांक दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कोडे उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजालेंतले कोडसोरना जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फर्मायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुआंवान उदकाचें स्नान दिलें पूण थोड्याच दिसांनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलोले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायेलांत तूं आतां नव्यान राजवडकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो,
बापान आपले पोदवेन नेमलोले काल आनी गोडयो जाणो जावंक तुमकां पडले ना, पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बोल मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत सगळ्या जुदायांत आनी सामारियेंत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यान तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. देवाचें उतर हें आमचो जबाब गांवांत करून जातलो हे पोरी. सगळे म्हणूया. Deva, monzul nadruțun, cântul
बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप भावा भयणीनो देवाचो आत्मो चलयता तितली देवाची भुरगीं तुमकां आनीक एक फावट भिरांतीन भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करता तो आत्मो तो आमकां आबा मुणगे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता म्हणटूच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजी जाता होय दायजी देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची ताचे बरोबर मोहिमेवून जातल्यो जाल्यार ताचे बरोबर आमी खोश मात सोसूंक जाय देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें संवसार तुमकां जोडटा जाल्यार तुमकां जोडचे आदीं तो म्हाकाय जोडला म्हूण जाणो जायात तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले वेंचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जोडटा चाकोर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां ताचो उगडास दवरात ताणें म्हाका दुमाडो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाडो दितली ताणें म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटली पूण हें सगलें म्हजे पासत ती तुमकां करतली कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती ओडकोनात जाका हांव बापा कडसून तुमचे सरी पाठयतलो तो शारोती मुणगे बापा सान निपसोता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो
आनी सुरवातेक तान तुमी मोचे सांगाती आसात देखून तुमी मोचे गोबाय जातोल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Vangeli tuka Krista. मोगाच्या भाव भयणीनो आनी म्हज्या अपुरबायेच्या तोरणाट्यानो, आयचे तिरावणीच्या संस्काराचे दोबाचीक संभ्रमणीक आमी व्हरता भरीत विशय विचून काडला. पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजूची गोवाय जावया. आमचे कातोलीक पवित्र सभेच्या इतिहासान जायत्या मनशांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजूक आपल्या रोगतान पर्यान गोवाय दिल्या. आनी आजुनूय जायतीं मनशां उर्बेन जेजूक गोवाय दितात. असोच खंय एका गांवांत एक मनीस आसलो आनी ताच्या काळजांत जेजूक गोवाय दिवंक, देवाचें उतर शिंपडावंक, बरी खबर परगटूंक जायती उर्बा आनी उमेद आसली. पूण ह्या मनशाक 2 आडखळी आसल्यो. पयली आडखळ म्हळ्यार तो फावो तितलो शिक्षीत नासलो. ताच्यान सोंपेपणी वाचूंक आनी बरोवंक नसो आसलें. आनी दुसरी अडचण म्हळ्यार ताका गाग येताली. ही वूड स्टेमर. 4-5 मनशां मुखार उबो रावन 2 उतरां उलोवंक ताचेर आकांत येतालो. पूण ह्या 2 आडखळींक लागून ताचे भितर जी उर्बा आसली जेजूक गोवाय दिवची, देवाचें उतर शिंपडावची, बरी खबर परगटची, ती निवली ना आनी उणी जाली ना. आनी एका दिसाकूय चिंतीत आसतना ताच्या मनांत एक येवजण रचून आयली. ताणें अशें चिंतलें, दर म्हयन्याच्या शेवटाक हांव म्हज्या पगारांतलो थोडो दुडू खुशीन काडून दवरतलो. ह्या दुडवांनी जेजू वयर, देवाच्या उतरा वयर बरे खबरे विशीं बरयलोल्यो ल्हान ल्हान पुस्तिका, स्मॉल बुकलेट्स हांव विकत्यो घेतलो आनी त्यो व्हरून जंय लोक एकठांय जाता त्या त्या सुवातांचेर दवरतलो. जावं इगोर्जेच्या आदारार, जावं बाजारांत, जावं बस स्टँडाचेर, वो जावं रेल्वे स्टेशनाचेर. आनी जायतो काळ खंय हो मनीस हो वावर करीत आयलो. एका दिसा तो एका नायट विजिलाक गेल्लो. आनी आमी जाणाव नायट विजिलाक जायते फावट जिविताची खासगी गोवायकी दिवप आसता. आनी ती राती खंय एका तरणाट्यान अशी गोवायकी दिली, हांव म्हज्या जिवितान निर्शेल्लो, हांव म्हज्या जिवितान सांडलोलो, हांव जिवितान फसवलोलो, हांव जिवितान तरेतरेच्या वायट अवगुणांचो गुलाम जाल्लो. आनी असल्या म्हज्या जिविताक लागून मनशांनी म्हाका परो घाल्लो. म्हज्या रोगताच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी पर्यान म्हाका सोडून दिल्लो. आनी असले परिस्थितींत
हो तरणाटो म्हणटा म्हज्या मनांत एक विचार आयलो, असलें म्हजें जिवीत जाल्यार हांवें ह्या संवसारांत जियेवचें कित्याक? आनी जीव दिवपाची ताळणी म्हज्या भितर रिगली. आनी फुडें हो तरणाटो अशें म्हणटा, ही ताळणी पाळूंक एका दिसा हांव रेल्वे ट्रॅका वेल्यान चलत वेतालों. म्हजी एकूच आशा आसली, धांवते गाडये मुखार ट्रॅकाचेर उडी मारची आनी म्हजो जीव सोंपोवचो. ही ट्रॅकाचेर म्हजी वाट चलता चलता स्टेशनार तान म्हज्या कानार ही कळोवणी पडली. जी गाडी थंयसर 10 मिनटांनी येवची आसली ती 2 वरां उशीर जाल्ली. आनी हांवें चिंतलें, 2 वरां हांवें करचें कितें? आनी हांव वचून तो तरणाटो म्हणटा स्टेशनाचेर बसलो. हेवटेन तेवटेन नदर भोंवडायली आनी म्हजे दोळे थंयसर आशिल्ल्या ल्हान ल्हान पुस्तिकेचेर गेले. टायम पास करच्या मनान हांवें एक पुस्तिका हातान घेतली, वाचूंक सुरू केलें. आनी तुवें म्हाका देवाचें उतर अशें पावलें. एक आवय दुदाच्या बाळाक पर्यान विसरत जाल्यार हांव तुका कधीच विसरचो ना. हांवें तुका म्हज्या तोळटार कांतयला. हांव तुका नांवान वळखतां. तूं म्हाका अपुरबायेचो. मनशांनी तुका परो घाल्यार, दुसऱ्यांनी तुका सोडून दिल्यार हांव तुजो मोग करतलो देव तुका कधीच सोडचो ना, सांडचो ना. आनी सोंपयतना हो तरणाटो अशें म्हणटा, ह्या उतरांनी म्हजे भितर एक बरो आशाची कीट पेटयली. हांवें म्हज्या जिविताची नवसरणी केल्ली, बरो मारोग दवरलो आनी आयज हांव पवित्र आत्म्याच्या बळान तरेतरेच्या वायटाक सांपडलेल्या तरणाट्यांक ही पवित्र पुस्तकाची जेजूची गोवायकी दिवन तांकां जेजूक जिखून घेता. भाव भयणीनो, त्या पयल्या मनशाक शिकप नासलें, उलोवंक भियेतालो, पूण एक किरकोळ करणेंतल्यान ताणें जेजूक गोवाय दिली. तो तरणाटो ओगुणी जिविताक सांपडलेलो, पूण देवाच्या उतराचो उसवाड घेवन, पवित्र आत्म्याचो उसवाड घेवन ताणें आपलें जिवीत नोर सोडलें आनी जेजूचो दिरादीक गोवाय जालो. भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां आत्म्याच्या भासावणेची आनी आत्म्याच्या बोळाची आमकां खबर सांगतात. आयच्या शिवर्तमानान जेजू अशें म्हणटा, ताणी म्हाका दुमाळो दिलो जाल्यार तुमकांय दुमाळो दितली, तुमकांय कोस्ट आसतले, पूण भियेनाकात. हांव तुमकां एक शारोती दितलो, स्वताचो आत्मो तो, आनी तो तुमकां म्हजे विशीं गोवायकी दिवंक बोळ करतलो. आयच्या पयल्या वाचपांत हेच भासावणीचो उगडास करून जेजू आपल्या शिसांक जें कितें सांगलोलें ताचो उगडास केला. तुवें म्हणा, पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो आनी तुमी संवसाराच्या शिमा पर्यंत जेरुसल्याक सुरू करून म्हजे गोवाय जातल्या. आनी जो मनीस आत्म्याचें बळ घेता तो कोण जाता आनी कितें करता, आयचें रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप आमकां उगडास करता. ह्या आत्म्या वरवीं आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं जाता, देवाच्यो पूत धुवो जावचें भाग आमकां फावो जाता. आनी बेश्टें निरफोडी न्हय, पूण हें भाग आमी आशेन सांबाळून देवाची पूत धुवोवंक अश्यो आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमी जेजूची
गोवाय जावं. भाव भयणीनो आनी म्हज्या अपुरबायेच्या तरणाट्यानो, आयचो संदेश खेरीत भाशेन हांव तुमकां दिवंक सोदतां. आज तुमी हे तिरावणे संस्कारा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या देण्यांची बोडती घेतल्यात. आनी बेश्टी निरफोळी न्हय, नॉट इन वेन, पूण ही बोडती तुमकां जेजूक गोवाय दिवंक खेरीत नेट दितली, बोळ दितली. आनी जेजू गोवायकी आमी खूंय दिवची आनी कशी दिवची काय, 3 मोडांचो हांव तुमकां उगडास करूंक सोदतां. पयले सुवातेर पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी जेजूक गोवायकी दिवची आमच्या कुटुंबांत. आमी जायते पावट म्हणटा चॅरिटी बिगिन्स एट होम. जें कितें आमी बरें करूंक सोदता ताची सुरवात आमच्या कुटुंबांत जावंक जाय. आनी हालीं संपलेल्या आमच्या पाप साहेबान ह्या जिन्सान आमकां जायतें मार्गदर्शन दिलां. तो म्हणटा आमी जेजू गोवाय आमच्या कुटुंबांत साद्या कोरण्यांनी आनी साद्या उतरांनी दिवं येता. कोणूय कुटुंबांत कितेंय बरें कोत्ता तेन्ना आमी थँक्यू म्हणचें. कुटुंबांत कोणा आड आमी चुकता तेन्ना, दुखयता तेन्ना सॉरी म्हणचें. कुटुंबांत कोणाचोय उपकार जाय जाल्यार प्लीज म्हणचें. बरोबर आमी मागणें करचें. देवाचें उतर वाचचें आनी नियाळचें. आनी आसतान हें तुमचें किरीत काम जातलें. देवाचें उतर कुटुंबांत वाचूंक आनी नियाळूंक फुडारीपण घेवंक. वावराच्यो जबाबदारी वांटून घेवच्यो. एकामेकाक म्हत्वाचो वेळ क्वॉलिटी टायम दिवचो. आनी खेरीत भाशेन तुमी तरणाट्यांनी जे भाशेन जेजू आपल्या आवय बापायक खालतो रावलो, आवय बापायक वडिलांक खालती रावन तांकां मान दिवन तांच्या उतरा प्रमाणे तुमचें दर एक पावल घालून तुमी जेजूक गोवाय दिवं येता. आनी खास तरेन ह्या आवय बापायचे त्याग, साक्रिफीस, वावर निरफळ करचो न्हय, ओमत्या कळशार उदक करचें न्हय, पूण तांकां खुशालकाय दिता तें आमी करचें. आनी हे भाशेन कुटुंबांत आमी जेजूची गोवाय जावची. दुसरें मोड जेजूक गोवाय दिवंक आमकां एक सोयीक म्हळ्यार आमचो सरभोंवतणचो वाठार, आमचो समाज, आवर नेबरहूड एंड आवर सोसायटी. हें वरोस उत्सवीक वरोस. आनी ह्याच संपलोल्या आमच्या अपुरबायेच्या पाप साहेबान कुरपेचें देणें कशें हें वरोस आमकां दिलें. आनी वर्साक आमी बरो वर्साची यात्रेकारां जावन दुसऱ्यांक बरो वासो दिवंक ताणें आमकां किरीत उलो मारलो. गेल्ल्या वर्सा मायाच्या म्हयन्यांत हें वरोस आमी फळां बरीत करूंक ताणें आमकां एक काय बरी चीट दिल्ली. आनी चिटीक असो माताळो दिल्लो, बरो वासो आमकां फटयना. होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. And in this letter, he invites all of us to be tangible signs of hope to those on the peripheries, those who are marginalized, those who are ostracized. And in this letter, he mentions a lot of categories of people. Tamanta, be a tangible sign of hope to the prisoners and their families, to the poor whom we see around us, to the migrants who live in our midst and around us, to people with disabilities, to the sick and the elderly, and especially तुमकां उगडास करून म्हणटा, be a sign of hope to the youth who are caught up in different types of abuses. तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी आमच्या शेजा सामार्याक, आमच्या समाजांत ही गोवायकी दितल्या. आनी तिसरें मोड
जेजूची गोवायकी वो बरी खबर वो बरो वासो दिवंक म्हळ्यार ही श्रिश्ती ही रोचना. Today, God's creation is also eagerly longing for this good news of hope. आनी होच पाप साहेब ह्या जिन्सान आमकां उगडास करून म्हणटालो, creation is God's gift to us. We are the stewards. Do not pray over it. P-R-E-Y. म्हणजे श्रिश्ती देवाचें देणें. आमी सगळीं तिचे राखणदार, तिचे सांबाळणार. तिका गिरासून कोबार करिनाकात, तिचें निसंटन करिनाकात. भाव भयणीनो आनी अपुर्बायेच्या तरणाट्यानो, तुमी घडये उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो रोचणेचो पयलो आवेसवर वाचला. एक एक दीस देव ती वस्त रोचता आनी तें रोचून जातूच तुवें आमकां बगोर बगोर ही उतरां मेळटात. आनी आपणें केल्लें तें देवान पळयलें आनी खरेंच तें बरें आसलें. And God saw what he had done, what he had made, and indeed it was good. आज मनीस श्रिश्ती सवें कोत्ता तें पळयोवन तें बरें आसता म्हणून येता काय. इसपा भायर आमचे दोंगर कांतयतात तेन्ना तें बरें आसा म्हणून येता काय. आमकां गरज तीं झाडां नाका आसतनाय कातरून उडयतात तेन्ना तें बरें आसा म्हणून येता काय. आमच्या कचऱ्याची घाण आमी वेतातूय हे श्रिश्तीन शिंपडायता तेन्ना तें बरें आसा म्हणून येता काय. उदरगतीच्या नांवान नाका थंयसर फावत्यो सवलती नासतना व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती उब्यो जातात तें पळयोवन श्रिश्तींत हें बरें आसा म्हणून येता काय. आमचें शितळ उदक बोश्टवता तेन्ना, आमचो वारो बोश्टवता तेन्ना तें बरें आसा म्हणून येता काय. देवान रोचलें तें बरें आसलें, मनीस करता तें बरें आसा काय. म्हज्या अपुर्बायेच्या तरणाट्यानो, आज किरीत भाशेन तुमकां उलो मारता. तुमच्या आंगांत बळ आसा, तुमच्या जिवितान देवान कितले गूण घाल्यात आनी तुमच्यान हे श्रिश्ती संबंदी जायतें बरें करूं येता. आज देवाच्या उतराक गायनांतल्यान कांय बरो आमी सबाब दिला. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितमेचें रूप नवें कर. प्रितमेचें रूप नवें करूंक आज आमचे मुखार एक आव्हान. पूण ह्या आव्हानाक फुडो करूंक देवास किरीत भाशेन हे आमच्या तरणाट्यांक पवित्र आत्म्याच्या बळान भरतलो आनी श्रिश्ती संबंदी बरी खबर परगटून जेजूक गोवाई दिवंक तांकां धीर घोटाय दितलो. आज ह्या मिसांत वांटो घेतना हेंच बळ सगळे भरतेन ह्या आमच्या तरणाट्यांक मेळूंक आनी तांचे बरोबर आमी येतिल्ल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांची जाग घेवन आमी कुटुंबांत, आमचे सरभोंवती, आमच्या समाजांत आनी अदी करून श्रिश्ती संबंदी आमी जेजूची गोवाई जावंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. तिरावणेच्या संस्काराची रीत. उतराचो सेवादोर आतां सोंपलो आनी आतां तिरावणेच्या संस्काराची रीत सुरू जाता. हे रितीक 4 भाग आसात. पवित्र स्नानाचे बासावणेची उचारणी, उमेदवारांचेर हात दवरणी, पवित्र मागणी, भावात्यांची मागणी. आतां पादविगार तिरावणेचो संस्कार घेतल्या उमेदवारांक बिस्पाच्या आदीन कोत्तलो.
भोवमानेस गवणी बापा, ह्या तरणाट्यांची उमेद पळोवन आनी तांच्या आवय बापायचो आनी संदेशकारांचो उलो आयकून ह्या तरणाट्यांक तिरावणेच्या संस्काराक उबार म्हूण हांव मागतां. तांची फावो तितली तयारी जाल्या आनी ती तयारी चालू दवरून ती भावार्थाच्या वातावरणांत वाडटली म्हूण तुका खात्री आसा? भुरग्यांची चवकशी केल्या उपरांत आनी तांचे आवय बापायक आनी संदेशकारांक विचार केल्या उपरांत कळून आयलां की ती फावो ते परी तयार आसात आनी तांची आकारणी चालू दवरून भावार्थाच्या वातावरणान वाडूंक ती प्रयत्न करतली म्हूण आवय बापायन आनी तरणाट्यांनी उतर दिलां. हांव तांकां मानून घेतां. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया सगळीं पवित्र स्नानाची बासावणी. वाती पेटोयात. पवित्र स्नाना दिसा केल्ल्यो बासावण्यो आमी नव्यान करतल्या. इश्टानो, ह्या उचाडणेक 2 हेतू आसात. पवित्र स्नान आनी तिरावणे संस्कारा मदें आसलेलो संबंद ती दाखोवड करता. ह्या संस्कारा वरवीं देव आपलो सोडवणेचो वावर चालू दवरता आनी पवित्र आत्म्याचें देणें आमी भावार्थान परगोडटा. तर ही आमची उचाडणी फकत भायली जावची न्हय. ती करतना आमी आमची काळजां मनां पवित्र रित्वेक उगडुया आनी व्हडल्यान भावार्थाच्या स्वताक जबाब दिवया. भाव भयणीनो, आमच्याय पवित्र स्नानाच्या आनी तिरावणे संस्काराच्या दिसाचो उगडास करून ह्या तरणाट्यां बरोबर फाव तो जबाब दिवन आमचोय भावार्थ आमी तिरावया. सैतानाक आनी सगल्या ताच्या बोलोवण्यांक आनी सगल्या ताच्या करण्यांक तुमी पाठ करतात. सोर पदवेदार देवा बापाक स्वर्गा आनी प्रिथमेच्या रोचणाराक तुमी सोत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारितान जल्मलो, ताणी कोस मरण सोंसलें, ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो, ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सोत मानतात. पवित्र आत्मोन जीव दातार धर्मदुतांचेर देंवलोलो तिसपरी आज तिरावणे संस्कारा वरवीं तुमचे थंय देंवन येता, ताका तुमी सोत मानतात. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात. हो आमचो भावार्थ, हो आखे पवित्र सभेचो भावार्थ, तो उचारूंक आमकां उडवीक आनी अभिमान भोगता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उमेदवारांचेर हात दवरणी. पवित्र पुस्तकान आनी क्रिस्ती परंपरेंत हात विस्तारून आनी दवरून 2 फुडारी पवित्र आत्मो दिताले. हीच कुणां गोळी बाप बापुट्टा आनी पवित्र आत्म्यांक पाठोवंक मागणें करता. आमी सगळीं ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आमच्या तरणाट्यांक सासणीक जिवीत दिवन आपलीं भुरगीं केल्लीं. तांचेर पवित्र आत्म्यांक धाडून तांचो भवार्थ तीर करूं आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकीं तांकां मागो म्हूण देवा लागीं मागुया. एक घडी बरोगीच रावन
खुशी जाल्यार आमचे दोळे बंद करून आमचे हात सोडून ह्या आमच्या तोरणाट्या पासत मागुया. आनी ह्या वेळार मुशी बरोबर आमचो पादविगार आपले हात पाठवून ह्या किरीत मागण्यांत वांटो घेतलो. सर्वेस्परा देवा, आमच्या शिशू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या भुरग्यांक तुवें पातकांतली सोडून पुनर्सल्म दिलोय. तुज्या पवित्र आत्म्यांक तांचो शारोती करून पाठय. जाणवाय आनी गोठाय, बुद्ध आनी सोमसोणी, भोक्ती आनी भिरांत तांकां लाभय आनी तुजे कृपेन तांकां भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. पवित्र मागणी. ह्या भागान एक एकल्या उमेदवाराक गवळी बाब संस्कारणेच्या तेलान मागता. तेल तिरावणे संस्कारणेची एक खुणा. हीच खुणा वापरून आदी प्रवाद्यांक, याज्ञिकांक आनी राजांक मागताले. तिरावणे संस्कारान गवळी बाब ह्या आमच्या उमेदवाराक तेलान मागता आनी पवित्र आत्मो तांकां दिता. हो शुभ वेळ भोक्तीपणान सारुया. पवित्र आत्मो देव बापाचें आनी देव पुताचें आमकां एक देणें. गितां गावन मागणें करून ही रीत चालू दवरुया आनी आमचे पवित्र सोबेचो वावर ह्या उमेदवारांनी मोगान आनी उदार मनान करूंक तांचे पासत देवाक विनोती करुया.
हे वेळार कांय आमची मागणी आमच्या तोरणाट्या पासत आनी हेर दुसऱ्याय गोरजां पासत आमी बापाक उबारुया. आमच्या पयत सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचे येवजणेक सदांच आयते आसूंक आनी खेरीत भाशेन आमचे मदें आसलेल्या आमच्या आदारी गवल्यांक देवान तांच्या हातांत दिल्ली जबाबदारी शार्ती पावंक तांकां पयत आत्म्यांची स्फूर्ती जाणवाय कृपा आनी बरी भलायकी मागुया. सगळ्या संवसारांत वचात आनी मोजे गोवाय जायात. हो जेजूचो उलो आमी सगळ्यांनी आनी भोव करून आयज थिरावणेचो संस्कार घेतल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फोलांनी भरोन तशेंच ताचे स्फूर्तेन समाजाक जेजूचे गोवाय जावंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया.
Jezuच्या नावान बापा येवागेन कोटाव तुका Jezuच्या नावान बापा येवागेन कोटाव तुका आमच्या आवय बापायन देव संदेशकारांनी आनी जाणट्यांनी आमी जाणवायेन पिरायेन आनी बावटान वाडूंक जायतो तोकोस घेतलो देखून आमी ह्या घडयेर पावला तांचे तुजो आशिर्वाद मागता आतां आमी वाडल्या ह्या संवसारांत पावलां मारतना पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी जेजूचे कृपेन आमकां फुडें व्हर म्हूण बापा लागीं मागुया Jezuच्या नावान बापा येवागेन कोटाव तुका Jezuच्या नावान बापा येवागेन कोटाव तुका वचात शिव वर्तमान परगोटात ही जेजूची आज्ञा मनांत दवरून आमी जाणवायेन वाडलेल्या क्रिस्ती भाव भयणांनी देवा बापाची येवजण ओळखून ह्या संवसारांत जेजूचे हात पांय जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी बळान जेजू सारकी दोयाळ उदार मोगाळ मोयपाशी जावन ओसूक आनी दुबल्यांची सेवेची जावंक देव कृपा मागुया Jezuच्या नावान बापा येवागेन कोटाव तुका Jezuच्या नावान बापा येवागेन कोटाव तुका तिरावणे संस्कार घेतली आमी सोगली पवित्र सोबेचे जिवाल सांदले पवित्र आत्म्याच्या गोठायेन बोल्लोले पुरीक शोदीक मोन आमी आयतेपणीन आपणावन आनी आमच्या गवली बापाच्या मार्गदर्शना खाल फिरगोस गवली सोबे वरवीं देवान आमच्या हातान घातलेलो वावर उर्बेन करूंक कृपा मागुया Jezuच्या नावान बापा येवागेन कोटाव तुका Jezuच्या नावान बापा येवागेन कोटाव तुका हे कुडी बरोगीच रावून आमच्या काळ सामोरांच्यो दुसऱ्यो गरजो बापाक उबारुया भो दयाळ बापा ह्या आमच्या तोरणाट्यांच्या तोंडांतल्यान तुका उबारलोली आनी आमच्या काळसा मनांच्या ओगेपणांतल्यान तुजी मुखार दवरलोली आमची मागणी दयेन मानून घे त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन फॉलां आनी दोनदान ही फुलां फॉलां सृश्टीन उपजवलेलो देवाचो मोगाचो फोल ही फॉलां भेटयतना पवित्र आत्म्याची आमकां मेळिल्ली कृपेची फॉलां आमी बापाक भेटोवया
उंडो आनी सोरो. ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर आमच्या पवित्र स्नाना उद्देशी सुरू जाल्ले आनी तिरावणी संस्कारा वरवीं तिरायलोले देवाच्या भुरग्याचे आनी पवित्र सोबेच्या वांगड्याचे क्रिस्ती जिवीत बापाक ओपुया आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाचे गोठायेन आनी आत्म्याचे बोरतेन बरोवन जेजूचें जिवीत कुटुंबांत आनी समाजांत पोरजोलायतली ताची काळजीदार उर्बेवंत आनी कुशाल बरीच साक्षीदारां संदेशकारां आनी मिशनरां जावंक फुडें सरुया. भावणीनो हे मोशान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हण म्हाका. शातांतलें बलिदान आमच्या पवित्र सभेच्या आडावा सगळे मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, आपल्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान जेसून आमकां पवित्र आत्मो घेवंक फावो केलें. त्याच मरणान आनी पुनर्जिवनपणांत आतां वांटो घेवन पवित्र आत्म्यान ही आमची तोरणाटीं बरो तुज्या पुता जेजू सारकीं तीं जावं आनी दिसान दीस चड तीं ताका गोवाय दिवंक पावूं. ह्या आमच्या तोरणाट्याचे ओत्रेक दोयाळपणी शार्ती पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोचे आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तोच सोमी आमचो उंच स्वर्गार चडलो आनी मोहिमेवून जावन तुज्या उसव्याक बसलो आनी भासायलोलो पवित्र आत्मो आपणायलोल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो देखून देवदूतांच्या सर्व दोलबारां संगाती आतां आनी सदां निरंतरी मनान काळजान आनी तोंडान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaranco सर्वेस्वर तूं स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया येशू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोस्मरण सुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्या येतलो. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी लेव 14वो आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी फेरांव कार्डिनल आमच्या गोवणी बापा सिमांव प्युरिफिकासांव फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवण्या आनी सगल्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटसडीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन धर्मदूतां आनी सोर काडी तुका मानोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा कावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे वरवीं त्याचे सांगाता त्याचे सुदाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना पवित्र आत्म्याच्या बळान ही आमची थोर नाटी आनी तशेंच आमी सगळीं जेजूची नीस आनी कोरी गोवाय जावंक बापाची कृपा आमकां मागून जेजून शिकयल्ले मागणी देवाक उबारिया आमच्या बाबा सोडीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस मोठो सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान संवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे नेयांक आमी बरो वाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावडत्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोचे येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती Cuido mis pecados.
आपणाक गोवाय दिवंक आमच्या काळसांत येवन आमकां गोठाय बोळ दितलो चिसू ताच्या जेवणान वांटो घेतात ती आमी सुभागी. क्रिस प्रसादाची मांडावळ हे पोरी. क्रिस प्रसाद घेवंक तयार आसलोल्यांक सोदां पोरी क्रिस प्रसाद वांटवल्यात. फकत तिरावणी संस्कार घेतोल्या भुरग्यांक गवळी बाब क्रिस प्रसाद वांटलो. क्रिस प्रसाद चलतना आमी गीत गायतेल्या दुलोब जेजू मोगाळ उदार D8.
क्रिन्स घेतल्या सगळ्या भुरग्यांच्या नांवान आतां तांचो एक प्रतिनिधी दिनवासणेचे मागणें करतलो. सगळ्यांनी तातूंत ओगेपणीन भाग घेवचो. मोगाल जेजू, तुवें आमकां तुजें मांस आनी रगत शेवंक दिला आनी आयज खेरीत भाशेन तुवें आमकां पवित्र आत्म्याच्या येण्याची देणी फावो केल्याय. आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं आमी संवसाराक तुजी पडचोलीत नोखेत्र जावंक प्रितीमोग, शांती, सोमचीकाय, मोयपास, बरेपण, विस्वाशीपण, दुलोबाय, आपधोमावणी, निर्मोलपण ही पवित्र आत्म्याची फळां वांटूंक आमकां तुजी खोटाय आनी बोल फावो कर. सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत तुका आर्गां दिता जेजू आनी तुज्या नांवांक गायन गायता. आमी सगळीं बसूनच रावया. तिरावणेचो संस्कार घेतोली भुरगीं आपले सुवातेर उबी रावन पास्कांचे वातीचेर आपले हात पाठोवन बासावणी कोत्तेली. तांचे पासत मागुया. मोगाळ जेजू, आयच्या दिसा तुवें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी दिल्यात. देखून
आमी तुका दिनवासता ह्या देण्या उद्देशी पवित्र स्नाना वरवीं आमकां मेळ्ळेलें देव जिवीत तूं थिरायताय. पवित्र आत्म्याच्या बळान तुजे नीज पाटलावदार आनी गोवाय जातेल्या म्हूण आमी तुका भास दिता. तुजें उतर आयकून आमी आमचे आपोवणे विस्वाशीपणान जियेतेल्या. आमच्या फामिलींत, आमचे शाळेंत, आमचे कॉलेजींत आनी आमच्या समाजांत दुसऱ्यांक आमी जेजू जातेल्या आनी तुवें दिल्लें काम जबाबदारेन खोशे मनान करतेल्या. हे आमचे फिरगोजेक आमी उदार मनान आनी मोगान आमचो आदार सहकार दितेल्या आनी तुजी वळख घेवंक वावुरतेल्या म्हूण तुका भास दिता. पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन आनी ताचे शोक्तीन आमच्या देशाक आनी आख्ख्या संवसाराक नवें रूप दिवंक आमी वावुरतेल्या जेजू. आमचे निच्यो घोट कर आनी आमचे बासावणेचेर आशिर्वाद घाल. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बापा, ह्या आमच्या तरणाट्यांक पवित्र आत्म्यान तुवें मागलें आनी तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान पोसलें. ह्या तुज्या उत्तम देण्याचे घोटायेन ही आमची तरणाटीं सगल्या आडकुळींचेर जैत व्हरून आपले पवित्र जिणेन तुजे सोबेक संतोश दिवंक पावूं आनी तांच्या क्रिस्ती गोवायकीपणान भोव करून प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तुजी सभा प्रितमेचेर वाडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. आमी बसूनच रावन 2 दिनवासनेची उतरां आयकुया. पयलीं मेलिन डिसोजा कोऑर्डिनेटर पॅरिश कॅथिकल असोसिएशन, त्या उपरांत पालूक नुआ रॉड्रिगीस आनी त्या उपरांत बेस साहेब उलयतल्यात. उपरांत सर्टिफिकेट्स वांटयल्यात. एक संदेशकार कसो म्हाका व्हड संतोश भोगता ह्या थिरावणे संस्काराच्या दिसा सोमयार म्हज्या आनी हेर देव संदेशकाराच्या नांवान सगल्यांक दिनवासूं. पयल्यान पयलीं हांव काळजाचे खोलायेन थावन सोर पुदवेदार देवाक दिनवासता आनी वाखाणटा. ताणें आमच्या तरणाट्यांक आपले कुरपेन भरलीं आनी तांचेर पवित्र आत्मो पाटयलो देखून. धर्मदुताच्या इतिहासाच्या दुसऱ्या आवेसोरान 17वे वळीन अशें बरयलोलें मेळटा. निमाण्या दिसांनी सगल्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमच्यो पूत धुवो संदेश दितली. तुमचीं तरणाटीं दर्शनां पळयतलीं आनी तुमचीं जाणटीं सपनां सपनयतलीं. आयज खऱ्यांनीच आमी ह्या सर्वेस्पराच्या सुंदर बासावणेची भरती अनुभवली. आमचो खेरीत दिनवास आमच्या भोव श्रेश्ठ आदारी गवळी बाब
मोसिन्यो सिमियांव प्युरिफिकासा फेर्नांडीस हांकां आमच्या 25 तरणाट्यांक थिरावणे संस्कार दिवन जेजूचे दिरादीक गोवायते जावंक तांकां उर्बेन आनी पवित्र आत्म्याचे बोरतेन बोरलीं देखून गवळी बापानो तुमी आमचे मदें येवन तुमच्या मार्गदर्शना आनी उत्तेजना वरवीं पवित्र आत्म्याचे आसले आमचे भितर थीर घोट केले तुमकां काळजान थावन चड देव बरें करूं आमचो दिनवास आमच्या पादविगाराक फादर ऑर्लांडो मार्किसाक तांची मागणी हुस्को आनी ओत्मीक मार्गदर्शन आयज फोळवून जावंक पावलें आमचे थिरावणे संस्कार घेतलेल्या उमेदवारांच्या भावार्थाचे यात्रेन तांकां सांगात आनी नवी दिशा दिल्ल्या खातीर आनी तुमच्या मार्गदर्शना खातीर तुमकां दिनवासता म्हज्या सांगाती देव संदेशकारांक जांणी भुरग्यांक तयार करून आनी भावार्थान तांच मारूंक आनी तांची आत्मीक वाड जावंक तोकोस घेतल्या खातीर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता देव बरें करूंक म्हणटा क्रिस्त स्विकारलेल्या उमेदवारांच्या आवय बापायंक मोगान समजिकायेन आनी क्रिस्ती तत्वांनी तुमी तुमच्या भुरग्यांक वाडयलीं आनी भावार्थाची बुनयाद तांच्या जिवितांत घातली आनी गोड करूंक वावुरली देखून आमचो दिनवास सगल्यांक जाणी ही समोरमणी अर्थाबरीत आनी भोक्तीपणी बरलोली करूंक तोकोस घेतलो देखून जशें गायन मंडळीक गावप्यांक तशेंच वाजोवप्यांक जांचे स्वादीक गायनांनी ह्या मिसांत भाग घेवंक ओगली उमेद निर्माण जाली सेवा धर्म तयार करतल्यांक आनी तातूंत वांटो घेतल्यांक वेदी सेवकांक इगोर्ज नेटोवंक आनी मांडावळ करूंक वो कसले हेर आदार दितल्यांक आमचो दिनवास तुमच्या सगल्यांच्या आदारा वरवीं हो दीस एक भावार्थाची आनी खुशालकायेची समोरमणी जावंक पावलो तशेंच दिनवासता तुमकां हांगा हाजीर आसलोल्यांक जण एकल्याक तुमी आयल्यात ह्या समोरमणेन वांटो घेतलो आनी आमच्या भुरग्यां पासत मागलें देखून आनीक एक पावट सगल्यांक देव बरें करूं A very good evening, everyone gathered here. Today would not be possible without the joint effort of our community. On behalf of our parish, parents, children, I would like to thank His Excellency Bishop Simão Purificação Fernandes for gracing us with your presence despite your overwhelming schedule. Thank you, Your Excellency. Our parish priest, Father Orlando Marques, for his support, understanding, and compassion towards the children, parents, and our parishioners. Thank you, Father, and we will miss you. We would like to thank our choir for your passion, skill, and dedication, which has created an unforgettable experience for all of us today. Thank you so much. We would like to sincerely thank our catechists who selflessly dedicate their time every Sunday for classes
despite their jobs and their chores. Especially Teacher Melvin and Sir Aaron, who came here every day for the last 2 months to prepare the children for the sacrament they have received today. They also accompanied the children for a retreat, overnight retreat. Thank you, Teacher Melvin, and thank you, Sir Aaron. Thank you, Janet Matthew and Rita Mendonça, for coming and decorating our beautiful church. Thanking our team of supportive parents who has worked tirelessly to make this day a success. And last but not the least, our 25 children who are torchbearers of this church. We pray that you pass on this light that you have received to the generations that will come forth. We cannot thank each one of you, but thank you for in every small way and every big way you all have helped us today. Thank you everyone present here who have attended this Mass. We parents would be honored if you would partake in our celebration with a slice of cake that will be served at both the exits. Thank you and God bless. My dear friends, I'm really overjoyed to be here this evening with you for this faith-filled celebration. आनी केरीत भाशेन हांव 3 उतरां आज वापरूंक सोदतां. पयले सुवातेर दिनवास, दुसरे सुवातेर शाबासकी आनी तिसरे सुवातेर विनंती. दिनवासतां आमचो पादविगार फादर ऑर्लान मार्किश. फाटलीं 7 वर्सां ह्या आमचे फिरगोचेंत जेजू बऱ्या गवळ्याचें काळीज घेवन ताणें उर्बेन आनीक मोगान आपणाकूच विसरून ही आमकां गवळीक सेवा दिल्या. ताचो सगळो वावर ताचें वर्णन करूंक आज घोडे आमकां हांगासर वेळ ना, पूण हांव अभिमानान मानून घेतां आनी आमचे आर्सेबीस भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव हाच्याय नांवान ताका काळजांतान दिनवासतां. आनी ताची बदली जाल्यातूय ताणें सगल्या सादेपणान खालतिकायेन हें वडिलांचें मोन मानून घेतलें तेय पासत हांव ताचो चड आनी चड आभारी. दुसरे सुवातेर शाबासकी. शाबासकी तुमकां सगल्यांक आज ओकाय बरो आमचो दोबाचीक तिरावणेच्या संस्काराचो समारंभ जालो. आनी जिन्सां बासांनी ह्या समारंभाक आमी दर्जो दिलो, दोबाच्याचो दर्जो दिलो. बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवन गायनां करून गायन मंडळीन कांय बरे भाशेन वाजोवन गावून आमकां मागण्यांक पाठिंबो दिलो. सेवा धर्माची मांडावळ बेस बरे तरेन मांडून हाडली आनी आज हांगासर जायत्या सणांच्या सहभागिलीपणान आमी ती फुडें व्हेली. ह्या दिसा दोबाज्याक सोंपता तसली तुमची नेटोवणी. आनी तशेंच म्हाका बरें दिसलें आमच्या वेदी सेवकांची आल्तारा भोंवती सेवा. तांचे म्हणली थोडी भोव ल्हान, पूण कांय बरे भाशेन आज तांणी ही सेवा दिल्या. तांचे मदल्या आनी आमच्याय तरणाट्या मदल्या कांय जाणांक देवान अदीक लागशिल्ल्यान घोडे एक पाद्री जावन एक माद्र जावन ही सेवा अदीक व्हडतेपणी करूंक आपोवची हें म्हजें मागणें. तुमकां आवय बापायक आमच्या तरणाट्यांची आमी शाबासकी दिता. तांच्या भावार्थाचे आकारणेन तुमकां जायती जबाबदारी आसा.
आनी ती तुमी पाळीत आयल्यात आनी ह्या फुडें अदीक जबाबदारीन पाळटल्यात म्हूण आमी खात्री दवरता. कित्याक आयजतान ह्या आमच्या तरणाट्यांक तुमचें मार्गदर्शन अदीक गरजेचें. कित्याक हे पिरायेर तांकां जायते प्रश्न येतात, जायते दुबाव येतात, जायतीं आव्हानां येतात. तुमी तांचे बरोबर रावतलीं आनी तांकां बरो मार्ग दाखयतलीं हे खातीर तुमकां शाबासकी दिता. आज करीत भाशेन हांव उल्लेख करूंक सोदतां आमच्या देव संदेशकारांचो. तांचो वावर भोव उंचा मोलाचो आनी तांच्या वावराचें आमी मोल करूंक जायना. मुळांती भाशेन आयताराच्या आयताराक आनी हेर दुसऱ्याय दिसांनी आपलो वेळ सॅक्रिफीस करून तीं ह्या आमच्या भुरग्यांच्या आनी तरणाट्यांची आकारणेंत जायतो आदार दितात. तांकां आमी कांय दिना आनी म्हज्यान व्हडविकायेन सांगूं येता आमच्या गोंयच्या महादोर्म प्रांतांत हें दोतोनीचें मुणयारपण बेस बरे भाशेन फुडें वता. हांव रोमांक शिकोवप करतालो तेन्ना केन्नाय अमेरिकेक पावलां आनी थंयसर तांच्यो संडे टिचर्स आर पेड देर सॅलरीज. वी डोंट पे देम आनी ती पगाराकूय रावनात. ती खुशे मनान हें आपोवणें पवित्र सभेंत मानून घेतात आनी उर्बेन तीं हो वावर फुडें व्हरतात. देव तुमच्या रिणांत केन्नाच रावचो ना, पूण गरज तें तुमकां सदांच दितलो. आनी म्हजें तिसरें उतर विनंती ही तुमकां म्हज्या अपुरबायेच्या तरणाट्यांक. आमचो आदलो एक पाप साहेब आतां भाग्योंतो जोआंव पावल दुसरो तुमच्या सारकेल्या तरणाट्यां कडेन उलोवन अशें म्हणटालो, माय डियर फ्रेंड्स, इन यू आय सी द होप ऑफ द चर्च. तुमचे सवें हांव पवित्र सभेचो बरो वांसो पळयतां. ताच्या उतरांक आनी थोडीं जोडून हांव तुमकां म्हणपाचो, माय डियर फ्रेंड्स, इन यू आय सी द होप ऑफ युअर फॅमिली, द होप ऑफ युअर नेबरहूड एंड द सोसायटी, द होप ऑफ गॉड्स क्रिएशन एंड स्पेशली द होप ऑफ द चर्च. ह्या पयल्या 3 मोडांचेर प्रवचनांत आमी थोडो नियाळ केला, पूण पवित्र सभेंत तुमचें मुणयारपण आयजतान अदीक म्हत्वाचें. आज कांय बरे भाशेन तुमी सेवा धर्मांत वांटो घेतला, जबाब गायला, देवान तुमकां गूण दिल्यात. हे गूण आमी पवित्र सभेचे अदीक करून ह्या आमचे फिरगोजेच्या बऱ्याक वापरचे. आज तांणी तुमची जबाबदारी चोडटा. जावं देवाचें उतर बरी तयारी करून परगटूंक, सेवा धर्मांचे हेर भाग चलोवंक, वो गायन मंडलांत वांटेली जावंक, तरणाट्यां बरोबर वावरून ही आमची फिरगोस अदीक जिवाळ करूंक, देव संदेशकाराचें मुणयारपण आमी स्विकारूंक, आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदाय आसा जाल्यार थंयसर आमी वांटेली जावंक आनी ह्या मुळांती भाशेन अदीक करून घरांत मागण्यांक आनी देवाचें उतर वाचपांत तुमी फुडारीपण घेवंक. आनी तुमी आज भासायलां पास्कांचे वाटे वाटेन तुमचो वाद पाठोवन हें देवा मुखार आनी पवित्र सभेचेर तुमी भासायलां. तुमकां शाबासकी दितना तुमच्या फुडल्या जिवितान सगळें बरें तुमकां आवड येता. देवान तुमचीं सपनां, तुमच्यो इच्छा, तुमचे आवडे पूर्ण करच्यो. बरो फुडार तुमकां दिवचो. तुमच्या जिविताचें दर एक पावल ताणें राखचें आनी सांबाळचें. म्हजें मागणें तुमकां सोणेकल्याक हांव भासायतां आनी तुमकां सगळें बरें आवड येवन हो शेवटाचो आशिर्वाद दिता. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तोकल्यो बागुयात. सोर पदवेदार देव तुमकां वायट विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. सोरोनांत असली कुशालकाय तुमकां फावो जावच्याक तुमचीं काळजां आपल्या उतराक
तो आयती करूं पवित्र आत्म्याच्या बळान कितें बरें आनी सारकें तें समजून जेजूक गोवाय दिवंक तुमकां फावो जावं आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदांकाल आसूं पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मेळ्ळां ताच्या बळान जेजूक साक्षी दिवंक वचून यात जेजूच्याच मोगान तुमकां धाडटा Raisa Jesslyn Mascarenes. Andrea Fernandez. Crystal Bruna de Souza. Melbourne de Souza. Mark Vincent Gonsalves. Meliston Felicio Fernandez. Augusta Denisa Rodriguez. Jason D'Souza. Lavina Fernandez. Stellon Carvalho George. Grisela Maria Aguirre. Sandy Pearl D'Souza. Eric D'Souza. Susita Angel Duarte. Joshua Daigo Dias. Oswald Rodriguez. Amrit Nayak. Aidan Joachim Dias. Golden Jimmy Fernandez. Liam Dias. Leon Simon Rodriguez.
Samuel Mark Fernandez. Luke Anthony Rodriguez Alfonso. Lance Anthony Rodriguez Alfonso. Elton Fernandez.
translation.